place where everyone would like to be at ease. On the other side, we are blessed to be born here. Every year, thousands of tourists visit Goa. Goa came into limelight due to its coastline with pristine beaches and draws lakhs of tourists to soak under the sun and experience the splashes of the waves. Apart from tourism, Goa has been at pace of modernization and development with mining as the backbone of the economy. The industry started during the Portuguese era and has been providing livelihood to numerous Goans either directly or indirectly. 70-80 वर्साची हो धंदो जो चल्ला तिचे लोक ल्हानाचे व्हड जाले. हांव तेन्ना म्हाका दिसता 7-8 वर्साचो आसतलो. तेन्नाच्यान हांवें मायनींग चलता तें पळयलां आमच्या ह्या भागात. गेली 28 वर्सां हांव हे मायनींग कंपनीन आसा. हे आमच्या फॅमिलीचे सेकंड जनरेशन. पयलो म्हाजो बापूय आशिल्लो जेणी 22 वर्सां केली. टोटल आमचे पयशे जाल्यार 50 वर्सां हांवूच पळयतां की आमी मायनींग कंपनीन आसा, गोव्यान चलता, तेज्या पयलीं चलताली. मायनींग बेल्ला जो आसा तो टोटल एरिया आसल्या कारणान आमची 47 वर्सां ही मायनींग बेल्ला भितरूच गेली. म्हाज्या एज्युकेशनाचे व्हॅल्यू दिवन ह्या मायनींग कंपनीन म्हाका वयर खंय तरी पावयलो आनी सुखान चलतालें सगळें बरें चलतालें. मायनिंगाचे खूब लोक भुरगे जॉयन बी जाल्ले. तेन्ना 12 बंद जातकूच खुबशे कामगार टेम्पररी घरा गेले. तेज्या उपरांत 2 वर्सां पयलीं आमची मायनींग परत ह्याच सरकारान BJP सरकारान चालू केल्यो. पूण आतां खंय तरी सुप्रीम कोर्टान तेजेर बॅन हाडलें आनी आतां मायनींग बंद आहा. म्हागेलो चेडो कामां आहा, मायनींग काम आहा. पूण आतां तेका काम ना आनी तो एवढूच जोडून भोंवन तिसान घरा कडेन येतलो. मागीर ताका आमी उलयता कित्याक भोंवन येता म्हणटा आपूण कितें करूं काय म्हणटा. अशें म्हणून आमकां हें करता. बरें 4 जाण घरा कडेन आमी बसोन खाता. कोणी म्हागे फॅमिली आहा, कोणी एक चेडूं पळयता खंय जाल्यार मायनींग तो कामां आहा म्हणून सांगल्यार ती म्हणटा मायन बंद पडल्या आनी आतां चेडूं कशें दिवं आमी अशें ती म्हणटा. सगळे वटेन आमची सगळीं धांदल जाल्या. 30-35 वय म्हणजे कोण लग्न जाता, कोणाक भुरगीं आसा, कोणी लोना काडल्या आनी आतां लोन काडपाक वयतलो जाल्यार लोन सुद्दां मेळना. पयलीं आमकां बँकेन गेलो काय यो बस म्हणटाले, आतां तेंय ना. आतां मायनींग म्हणटा चल तुमकां लोन बंद केला म्हणटा. आतां भुरगीं आसा आमगेलीं आनी लोन काडला आमी रीण काडलां तें कशें भरपाचें कशें करपाचें. काम बंद जाल्यार आमकां आतां हें टेन्शनशें जालां. कित्याक आयज आपल्या भुरग्यांक स्कुलान धाडचे पयलीं पेरंट्साक चिंतचें पडटा कित्याक आपूण फी कशी भरतलो आनी भुरग्यांक कसो सुकयतलो. म्हणजे आमची सगळे मायनीचेरच चलताले. पूण आतां सगळें मायन बंद जाल्यार आमकां मातशी खूब प्रॉब्लेम जाता. आमच्या भुरग्यांचें शिक्षणाचें तेजें एड्युकेशन लोन घेतलें आसा मागीर तें सगळें पे करपाक जाय आनी तें मातशी बेगीन सरकारान आमची मागणी मातशी पास करच्यो आनी बेगीन मायन स्टार्ट करची. पूण आज मायनी चालू जायना जाल्यार अख्खें गोंय काबार जातलें. आज कामगार त्रासान आसा. मायनींग डिपेंडंटाचे सगळे बाकीचे दुकानवाले स्पेर पार्ट्सवाले हे त्रासान आसा. फक्त उलोवपाक थोड्यांक लज दिसता म्हणून थोडे उलयना. पूण आज सगळ्यांची परिस्थिती भितरल्यान सगळी पोकळ जाल्ली आसा आनी बेगींतल्या बेगीन जर ह्या ऑक्टोबर म्हटल्यार मायनी चालू जायना जाल्यार खरीच वायट परिस्थिती हांगा जावपाक शकता. खंयच्या परिस्थितीन मायनी स्टार्ट करच्यो आनी जे सुप्रीम कोर्टान कितें बंधन आहा तें बंद कितें कायदे कितें आहा ते कायदे मागीर सुरू करचे. पयल्यान पयलीं आमच्यो मायनी स्टार्ट करच्यो. आयज ट्रकवाले म्हणा, कामगार भाव म्हणा किंवा आमी जे दुकानदार म्हणा बाजारांतले किंवा मायनींग बेल्टाची ती टोटल बाजारपेठ आसा किंवा प्रत्येक व्यक्ती हो त्या माध्यमासून म्हणजे मायनिंगेचेर डिपेंड आसता. म्हजी घोव थिंग काम करतालो, म्हजी घोव पेड्यार जालो. म्हज्या घोवा बद्दल मागीर चेड्याक काम मेळ्ळें. चेड्याचेर मजा आसा सगळी. तो चेडो काम करना जाल्यार पयशे मेळना जाल्यार कितें खाता आमी. खावपा तरी जाय न्ही. तशें म्हणून मायनींग सुरू केलें बरें न्ही. Goa and Goan mining has always been different. Let us understand the dynamics first. See, Goa, first of all, everybody in the state and everybody in the country has to understand that Goa is a different state. In 1947, when India got liberated, Goa was not liberated. It was liberated in 1961. And it was following a total different procedure for mining. Mines were given on long lease, perpetual lease. That is what it was called, concessions by the law of the Portuguese. And I am always telling that government in the past, in the central government, even in 1962 they brought in a bill in the parliament stating that all laws of the
government which is there, or the Portuguese government, remain the same till they are reappealed. So concession was never reappealed. It continued. In between, the act was forcefully tried to be put on the miners, but it was never happening. Miners were going to court, Supreme Court, and they were winning every time because it was totally different. It was not like other. MMDR Act was followed in the entire country except Goa. Till 1987, when the Parliament brought a special legislation, and it was called abolition to the Concession Act, 1987. So from 61 to 87, MMDR Act was followed in principle. Only thing it was not followed as a part of the how many years lease it was. Lease kitle varsa aspo. So this is what I have been always telling. The industry for decades sustained alongside global demands, but during a brief time it saw a sudden surge due to demand from China and other countries. China at that time was booming right from the time of Olympic, and at that time also its steel growth was 7 to 8% per annum, and it was on a very, very big base. It was not a small base of India, 7-8% growth. So that market was there, and they were habituated in consuming Goan type of food. The exports increased exponentially, and that led to the fly-by-night operators. This business was handled by 14 to 15 exporters. Everything was going very smoothly to a narrow channel. Suddenly this channel was expanded to include 450 traders without any corresponding control valve. When you have a system where you have 14-15 people doing the export business, because most of the ore was exported, hardly anything was sold locally. Now monitoring 14-15 people is very easy, it can be done physically. Now suddenly you had 450 traders. So who will monitor them, what they are doing, what they are not doing? It is a fact. There are documents to show that over and above the production, 5 million tons per year were going without any documented production figures or without any history of origin from where this ore came. If suddenly you put lot of carcass, animal carcass here, you will find that all the vultures are coming. So those vultures are nothing but equal to the fly-by-night operators. So if there is something to eat, the people will come, and then they will vanish. The issue is the how you regulate it, how you control it. We call it ourselves a civilized society, right? The civilized society can work only provided through some rules and regulations. The rules can be laid down rules by the government, or rules can be your own discipline. In 2012, Shah Commission came with its report and the entire industry came to a standstill. मायनिंग बंद झाल्यामुळे मायनिंग हो मोठो धंदो गोंयचो. तेन्ना अशा धंद्याचेर अवलंबून रावणाऱ्या लोकांचेर एक संकट येयल्या बरीच जाल्लें आहा. हो म्हाका दिसता जवळ जवळ 70-80 वर्सां पयलींच्यान हो धंदो गोंयांत चलता. तो अचानक बंद उडोवप एका ऑर्डरीन बंद जाल्लो आसा जाल्यार ह्या लोकांची व्यथा कितें जातली, हांकां कितें कॉम्पन्सेशन कोण दितलो. थोडे डेली वेजर्स असतात, थोडे टेम्पररी वर्कर्स असतात. अचानक तेंचेर एक संकट एक तरेचें येवन पडटा. शाह कमिशन जो रिपोर्ट आशिल्लो पळय ताचेर आमी विचार करूंक जाय, कित्याक आमची बाजू मांडपाक कोणें आमकां चान्सूच दिवंक ना. आनी सुप्रीम कोर्टान सुद्दां अशें मेन्शन केल्लें जेन्ना हियरींग आशिल्लें, हांव पर्सनली आशिल्लो थंय. जस्टीस पटनायकानी हें सुद्दां मेन्शन केल्लें की इट वॉज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू नॅचरल जस्टीस, सो इट वूड नॉट बी दॅट वेटी. पण अल्टिमेटली जी ऑर्डर आयली पळय इट वॉज बेस्ड इंटायरली ऑन शाह कमिशन रिपोर्ट. Shah Commission report, when it came first, at that time this so-called 35,000 crores of mining loss or mining loot, quote unquote, the figure of 35,000 crore for a state like Goa was a very absorbing figure, if I may say so. Of course, at that time, industry as well as to some extent various politicians were also convinced that how the 35,000 crore figure itself was a sham, if I may use the word, and it is a very strong word, but I will tell that it is a sham. Because if one goes through that report, I had gone through the report quite a long time back, the whole 35,000 crore was based on various
assumptions and conjectures. That is not the way expected from a person like Supreme Court judge writes a report like that, or at least he was instrumental in releasing that sort of reports. From here on, situation only complicated than to have an amicable solution. The question of survival is up, and it has been prevailing right since 2012 closure. Suddenly, a industry, mining industry, which is the base of one of the basic industry of Goa, if suddenly it stops, then naturally it affects all the stakeholders. अनेक गोष्टी सरकाराच्या फायद्याच्यो म्हणजे लोकांच्या फायद्याच्यो. ह्या लोकशाहीन सरकार म्हणजे लोकांच्या फायद्याच्यो ह्यो जाल्ल्यो आसात आणि त्यो अचानक रितीन बंद झाल्यामुळे त्याचा असर सगळ्या जनतेचेर पडलेलो आसा. बाजारपेठ सगळी थंडावल्या. साखळे, सावर्डे, कुडचरे ह्या भागाक सुद्दां मायनिंगचेर भरपूर लोक पोट भरताले. तो होंडा म्हणा किंवा साखळे म्हणा सगळे कडेन ह्या आसत तरेन ह्या बाजारपेठीचेर असर पडला. डायरेक्ट डिपेंडंट गेले 50 वर्सां 40 वर्सां काम केल्ले मायनीर आतां घरां बसतले आनी तांकां नोकरी कोण दितलो गोंयांत? खंयचोय आमच्या सायडीचे म्हजे मतदारसंघाचे, सावर्डे मतदारसंघाचे, सांगे मतदारसंघाचे तांकां नोकरी कोण? कसली इंडस्ट्री आसा थंय? गव्हर्मेंटान गव्हर्मेंटान कांयच करूं ना. मायनींग चलता म्हण ते पोट चलता, ते लोकांचे धंदो चलता आनी ताका लागून ते मार्केट चलता. पयशे जोडटा ते मार्केटान चलता. म्हणजे इनडायरेक्टली आनी डायरेक्टली खूब लोक तेजे डिपेंड आसात. थंयच न्ही, तूं कुट्टाडे येयले डॉक्स कितले आहा, भाजी रिपेर आसा. तूं मागीर एमपीडीन आख्खे एमपीडीन 15% तेंचो सॅलरी देवला. आतां म्हाका दिसता तांकां काडपाकूय लागतले. एमपीडी कडेन पयशे ना, खंयच्यान येतले? Once a flourishing industry is at dead end today, what has been the situation post 2012? Goan iron ore had at that time captured a lot of steel mills in China particularly. Of course, the traditional iron ore miners were having the contracts with Japan, with South Korea, and SESA was having also the contract with even Tata Koras. Besides various other mills from time to time. But that market ultimately, because of that 2012 sudden closure, it was lost. And I think still miners were trying post resumption of mining in 2014 or 2015 rather to get that market. Or rather they were selling at a huge discount. And you have seen also that what happens to the auction road. There are hardly any takers from Indian steel mills. And even the people who have bought that ore, the traders, they could not lift the entire quantity. I believe still some millions of tons and bought out ore are still lying in Goan soil. ऑक्शन जेन्ना ओर केलो इतलो गव्हर्मेंटान केलो, एकटो मिल ओनर येवना घेवपाक. JSW येयलो आनी 3-4 लाख टन घेवन गेलो, 5 लाख टन. 5 लाख टन कितले लाख टन हे केले. म्हणजे गोंयचे मायनीचो ओर हे मिलीक चलना म्हूण हे ते ओर घेवन आनी 500 रुपया टन 600 रुपया टनान घेतला. म्हणजे इतलो लो ग्रेडाचो ओर तेणी घेतला आनी ते आब्बा बाबा पांय पडटा आमी हांगा नाका म्हूण गोंयचो ओर म्हूण. दिस इज द सेकंड रिजन दॅट गोवन ओर हॅज टू बी एक्सपोर्टेड. So was this situation avoidable and how has this ban impacted Goa? 12,000 ट्रक जे आसात ते ट्रक ड्रायव्हर्स तांचे क्लिनर हे बेकार आसात, तांकां पगार ना. आनी आज अशी परिस्थिती आसा गांवांनी जी बाजारपेठ आसा पार्टिक्युलरली सांखळे, उसगांव, सावर्डे, केपें ही जी बाजारपेठ आनी बिचोली बाजारपेठ इन्क्लुडींग फोंडा ही बाजारपेठ आसा ती आज बाजारपेठ थंड जाल्ली आसा. थंय वेव्हार कांय ना. आनी हीच जर परिस्थिती फुडले 2-3 म्हयने जर उरली जाल्यार जे 6 तालुके आसात म्हणजे बिचोली, सांगे, केपें आनी सत्तरीचो कांय पार्ट हे 6 तालुक्यान इफेक्ट जातले आनी कामगार बेकार उरतले, बाकीचे लोक बेकार उरतले. थंयची परिस्थिती अशी आसा की हॉटेल जे आसात हॉटेलां बंद करपाची परिस्थिती येयल्ली आसा. बाकीची दुकानां आसात ती बंद करपाची परिस्थिती येयल्या कारण लोकां कडेन पयशे ना मार्केटान वचपाक. जी इंडस्ट्री आशिल्ली चलताली, इतके हजारांनी लोक कामाक आशिल्ले, आतां ते खंय वयतले आनी ते चालू करपाक आतां एकदम कठीण जाता. एकदां मनीस मेलो काय ना, मागीर ताका रिवायव करप
म्हाका दिसता इज अ व्हेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन. आता एनवायरमेंटलिस्ट तुम्ही सगळे प्रॉब्लेम तुम्ही वयर काडला. एन एनवायरमेंटलिस्ट इज लायक एनवायरमेंट्स डॉक्टर. डॉक्टरा कडेन जर कोणूय पेशंट वता जाल्यार ताका बरो करून धाडचो आसता, ताका मारून उडोवप आसना. सो वी हॅव टू कम अप विथ अ स्ट्रॅटेजी हाव टू को एक्झिस्ट विथ द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. मोर दॅन 60,000 लोक ह्या खाणीच्या कामान गुंतलेले आहा. तशेंच इनडायरेक्ट जर पळयत जाल्यार 3 लाखाच्या वयर लोक आयज मायनिंगेचेर डिपेंड आहा. आनी ह्या 3 लाखाच्या लोकांचो आवाज म्हणून आतां तुमकां खबर आसात की आयज जळमळी धरणां चालू आहात. पणजे, बिचोले, सावर्ड्या, सांखळी ह्या सगळ्या वाठारांनी आयज भर पावसान असो केन्नाच धरणां जावंक ना. तशें आयज धरणां सगळ्या लोकांनी मायनिंगाचे जे डिपेंडंट लोक आहात तेंच्यांनी आयज अशी धरणां उबारलेली आहा. ना पावसाची तांकां भीती, ना तेंच्या कडेन आयज तेंची परिस्थिती इतली बिकट जाल्लेली आहा की तांकां आयज फुडें कितें करपाचें तांकां आधार ना. Today, the people dependent on mining industry are clueless. The future as of now for them seems blank. Across Goa, the mining dependents are on street. No doubt everyone fears for the consequences, but more importantly, the future of Goa is at stake. Will Goa keep its identity or will it change forever? आज परिस्थिती अशी आसा की गोंयकार जे आसात चड जे गोंयकार आसात ते मायनिंग इंडस्ट्रींत आहात आनी थंयचे ओरिजिनल लोकल्स आसात. आज तेंच्या कडेन मायनीची स्कील सोडली जाल्यार आनी खंयची स्कील ना. आनी ज्यो जॉब्स एवेलेबल आसात त्या जॉब्सांक हे फीट जावपाचें ना. इवन स्कील डेव्हलपमेंट सुद्दां जरी केलो जाल्यार ते स्कील जावपाचें ना. कारण मायनिंग इंडस्ट्री आनी बाकीच्यो फॅक्टरी हातूंत जमीन आसपाचो फरक आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार तांकां त्यो मायनींग ज्यो आसात ज्यो 30 वर्सां पयलींच्यो मायनींग आसात. वर्कर 30 वर्सांचो पयलीं आसा. मोस्टली एज वर्कर जे आसात ते 45च्या वयर आसा. आज तांकां कोण एपॉयंटमेंट दिवंक शकता. मायनिंग वाठारांत व्हडली कसलीच स्कॅमां जावना कांय ना. कारण लोक काम करून आपले पोट आपलो उदरनिर्वाह करताले. पूण आज जर मायनिंग गेले जाल्यार ह्या भागांत अशी एक परिस्थिती जावपाक शकता की चोरी, फटींगपणां, ड्रग्स, वेश्या वेवसाय, कसले वेवसाय जे वायट वेवसाय ते ह्या भागांत येवपाक शकता. म्हाज्या वयाची 47 वर्सां. मायत म्हाका जी कंपनी सॅलरी दिता ती म्हाका गव्हर्मेंटान फाल्यां पॅकेजी काडूं जाल्यार आनी कितें काडूं म्हाका कदापी केन्नाच मेळोंक शकचें ना. ह्या 2 वर्सांक जेन्ना मायनींग परत स्टार्ट जालो खुबश्या आमच्या भुरग्यांनी आपलो फ्युचराक म्हणजे घर बांदपाचें लोन खंय तरी मेळटालें चालू जालें न्हू मायनींग अशें लोन काडलें. आतां भुरगे ते लोन रिणांनी आसा. कित्याक लोनां काडल्या मायनींग चालू जाल्या म्हणून. अशें अचानक कितें जातालें म्हणून तांकांय खबर नासलेली. आतां खुबशे भुरगे रिणांनी आसा. प्रत्येक कामगार हो लोनांनी बुडलेलो आसा. तेन्ना अशें सरकारान करचें न्ही कित्याक कामगारां आत्महत्या करपाक प्रयत्न हाडचे न्ही. करपाचें कितें आमी आतां काम जर ना जाल्यार करपाचें कितें. पगार बंद जातलो. सहज काम मायनींग बंद जालें पगार हो बंद जातलो अशें आमकां दिसलें. आनी पगार बंद जालो जाल्यार आतां करपाचें कितें. काही आमचे गोंयचे बुद्धीजीवी म्हणटा एग्रीकल्चराक गोंयचे. एग्रीकल्चराक वयतले जाल्यार जमनी बीन जाय पडटा. एका कॅपिटल जाय हय जाय हेल्प मेळटा पूण जमीन जाय मेन आसा. जमीन ना जाल्यार एग्रीकल्चराक कशें वयतले आमी. लोक मागीर आपल्या पोटां चलोवपा खातीर इजी माध्यम सोदता. म्हाका भंय दिसता आमचे कामगार अशें खंयचे वेगळे इजी माध्यम सोदीत आनी थंय वचत काय म्हणून. कित्याक आयज गोंयांत कॅटामायन घुसला तो भंय दिसता. पूण आमी आशेचेच लोक आतां कितें तरी आशा वळखता. One can clearly see it's only hope that they have in their eyes. The mining industry has been an integral part of transforming Goa over a course of time, maybe providing major infrastructure, educational institution, or taking forward hospitality sector across the state. Even though OR has given them the money, there's no doubt about it. They are doing business. They are not doing social work. But they have contributed to the society in that particular area. They see, it was the role of the governments to give clean water drinking, provide school buses to the children. All this, these mining companies are doing for the last so many years. Now when you tell them you are not a leaseholder, they stopping it much natural. You can't blame them. From the very beginning, somehow they have intertwined this social issue with them, knowingly or unknowingly. Now you see the whole truck owners or truck contractors. Who are the truck contractors? Originally, they were all from the village where the mining used to conduct. So this is a part of associating with the society around you. And I remember when I joined in this society in 87, there are steel trucks were getting financed by the mining companies, and those
financing like a leasing sort of thing. So they used to run, and those time of those villagers used to run the truck themselves. So they were basically a one-truck driver, and those trucks were in the books of the mining company. And over 5 years or 6 years, through the earning only, the principal amount getting deducted. The interest was not market rate; it was some sort of subsidy used to be there. And after 6, 7, 5 years, based on the scheme, the trucks became the ownership of that so-called drivers, right? So they became the truck owner. सांगे सावर्डे मतदारसंघ व्हडले. They had provided dispensaries, free doctors on payrolls were attending and medicine free दिताले. हे दितालेच न्ही. I've had some great years in the academy. I've heard about Cesar football team in the past, doing a great job for the youngsters of Goa, the football lovers in the state. There has been so many outstanding players who graduated from these academies and the clubs, and they have made themselves a big name through these companies, by the sponsorship of this company. Especially it has been Cesar, Salmokas, Dempos who have been part of this football family. And if companies like Cesar and Dempo and Salmoka try to stop shop, then it's not going to be good for the Goan players. ज्यो कंपनी आसा त्यो ज्या वाठारांत ज्या जाग्यार बसीची सेवा ना जाल्यार भुरग्यांची कसली वही पुस्तकाची सेवा म्हण जाल्यार कडलो ड्रेस जाल्यार बारीकशे बायलां पुरती ग्रूप अश्यो काहीश्यो गोष्टी म्हणजे मिनरल फाउंडेशन घेवन चल. मिनरल फाउंडेशन सुद्दां ह्या ज्या गांवांनी वाठारांनी आसा ते मायनिंगे पासत कितलेशेच प्रोजेक्ट जाल्ले आसा. अशें सांगचो ना कोणूच की मायनिंग येयलें आनी आमकां सामकें हितूर घातलें. कित्याक जर पणजेकारांक सुद्दां जर कितें जाता जायत जाल्यार आमच्या मायनिंग बेल्टाचें उदक तांकां पावता. जे उदक पणजेन वयता ते हे मायनिंग जे आमचे 7 मतदारसंघ आहा त्या 7 मतदारसंघा भितरूच वयता. म्हणजे पणजेकारांक सुद्दां आमचे कितें तरी मेळकत मायनिंग वचून आसा. उसगांवचो पूल येदो मोठो पूल पट करून तेंच्यांनी बांदून दिलो. हे सगळ्यां तेंकांय तेंचोय फायदो जालो, लोकांचो फायदो जालो, जनतेचो फायदो जालो, सरकारचो फायदो जालो. अशा तरेन अनेक गोष्टी तेंच्यांनी केल्ल्यो आसात. शाळांक मदत दितात, स्कॉलरशिप्स वयर भुरग्यांक, शाळेच्यो बसींनी अनेक भुरगे बसून येयत. मायनिंग बंद पडल्यामुळे त्या बसी बंद जाल्यो. And what about the various educational institutions? Still today, you find various names, whether it is Chogle, whether it is Salgaonkars, whether it is Dempos, educational institutions. Take out those educational institutions from here. How many of Goa today, if suddenly those educational institutions vanishes, how many Goans will get the education in those government-funded and all others funded institutions? Today, auction seems to be the buzzword for the way forward in the resumption of mining industry. Supreme Court says so. But what do people dependent on it think? ह्यो गोंयच्यो मायनिंग लीज न्ही, ह्यो गोंयच्यो मायनिंग पोर्तुगीज गव्हर्मेंटान दिल्लें कन्सेशन. आनी कन्सेशन म्हटल्यार एब्सोल्यूट रायट, प्रॉपर्टी रायट. हे आनी सरफेस रायट जी आसात ती गोंयच्यो सगळ्यो मायन ओनर्स आसात तेंचे कडेन आसा. फाल्यां कोणीय समजा म्हणजे ते रस्ते जे आसात, जेटी ज्यो आसात, हे सगळी जी इंटरनल मागीर प्लांट, मशिनरी, बेनिफिकेशन प्लांट, ही सगळी जी एरिया आसा तेजे प्रॉपर्टी रायट जी आसात ती मायन ओनरा कडेन आसा. फाल्यां कोणी ऑक्शन घेवपाचो सुद्दां जरी प्रयत्न केलो जायत जाल्यार ती ऑक्शन फुडल्यो मायनी 10 वर्सां सुरू जावच्यो ना. कारण ऑक्शन घेतालो ताका फक्त लीजच मेळटलें. आनी गोंयचें लीज इट नॉट मोर दॅन 100 हेक्टर्स. कारण हे पोर्तुगीज लीज आसा, नॉट मोर दॅन 100 हेक्टर्स. आनी ताका लागून हे ऑक्शन जरी घेतलें जाल्यार फुडलीं 10 वर्सां मायनी सुरू जावपाच्यो ना. तूं जर तर ई ऑक्शन करपाक वयता जाल्यार आनी एक विचारू कर. ई ऑक्शन केलें, कंपन्या वेगळ्यो कंपनी गोंयांत येतल्यो, तेंच्यांनी घेतलें जाल्यार ते मायनिंग चालू जावपाक कितें कटकटी येवं शकता तेजोय विचार करचो. कितें फुडें लीज आसतलें एकट्याचें, सरफेस रायट एकट्याचो आसतलो, लीज आसतलें भलत्याचें, मागीर पंचायतींनी ताका मान्यताय दिवची. मागीर आत्तां 2000 आहा जाल्यार फाल्यां कंपनी त्यो 4000 लोकांक घेवन काम करूंक जाय म्हणून डिमांडूय आसतलो. पूण तो पॉसिबल आसना, खूब वर्सां वचूं शकता. इतक्याचें ना की चालू करा रे म्हणटकूच ऑक्शन केलें चालू केलां म्हणून अशें जावचें ना. सुप्रीम कोर्टूय म्हणटा ऑक्शन करचें. जर ऑक्शन केलें तर आतां सारके जे तरूण आमचे कामगार जे आसा पळय तेंचें फ्युचर कितें? ऑक्शन केल्या नंतर त्या आमी जे कामगार हांगा काम करता पळय जवळ जवळ 25-30 वर्सां आमकां परत ते घेतले काय कितें? आनी ह्या कामगारांचें फ्युचर कितें? जे आतां जे 20-25 वर्सांचे आसा पळय हालीं फिक्स जाल्या तेंचें फ्युचर कितें?
ऑक्शन जर जालें जाल्यार ताका कमींतल्या कमीन 2 ते 3 वर्सां वतलीं. जर दुसऱ्यो कंपनी आयल्यो जाल्यार कितें गॅरंटी कितें आमकां दवरतले? दे कॅन गेट देयर स्टाफ आनी तांकां एम्प्लॉय करपाक आसा. आनी हांवें अशें आयकलां की भायर कामगार गोंया भायर खूब सवाय मेळटा. अशें जावंक शकता की तो खंयचे तरी भायले कामगार हाडटलो सवाय भितून आनी तांकां भरतलो कॉन्ट्रॅक्टार आनी कितें आनी आमकां गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट ना. आयज हांव पळयता खुबश्या जाग्यांचेर पयलींच एम्प्लॉयमेंट ना, इंडस्ट्री कामगाराक खाली करता, जाल्यार आमची परिस्थिती तीच जातली आनी अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर वाडटलें गोंयांत. ते आमकां जरी दवरले जाल्यार तेन्नाच्या तेन्नाच मायनींग सुरू करतले हियोय कांय गॅरंटी ना. ते डिमांड रावपाक शकता. सो इतल्या सगळ्या प्रॉब्लमा खातीर आमी करचें कितें? Only concern what we have is supposing somebody else takes up these mines. Okay? Will they employ us? We are around 60,000 people directly dependent in this mining workmen. So are they going to take us? What is going to be our future in this? It's a whole question altogether which our government should take into account. जर ऑक्शन सुप्रीम कोर्टान म्हटलें ऑक्शन करप, लिजांचें ऑक्शन करप म्हटलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं लीज जर ऑक्शन केलें, ऑक्शन म्हणजे ऑल ओवर इंडियाचे मायनींग जे कोण आसा मिनेर ते येतले भितर आनी फाल्यां सकाळीं आमची जी कंपनी आहा जर तिका जर हे लीज ऑक्शन मेळोंक ना जाल्यार आमच्या पोटाचो प्रश्न अवेलेबल जातलो. आमी कितें करपाचें? जर ऑक्शन जालें आनी म्हाज्या कंपनीक तो लीज मेळोंक ना जाल्यार म्हाज्या एम्प्लॉयमेंटाचें कितें? जो ऑक्शन करून जो तो लीज घेतलो तो म्हाका एम्प्लॉयमेंट दितलो थंय, जी म्हाजी आयची सॅलरी आसा ती दितलो काय रिस्टार्ट करतलो 5,000 आनी 8,000 कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक करता तशें इंडस्ट्रीनी आनी तशी आमची बत्तर हालत करून दवरतलो? हो एक व्हडलो गंभीर प्रश्न म्हाज्या मनान निर्माण जाता ऑक्शन म्हटलो काय. If mining doesn't resume, what is going to happen to us? What is going to happen to the youth? We'll have to lose our jobs and then we'll have to search for jobs elsewhere. गोंयान मायन जर हेंकां परतून दिना कित्याक अशी वर्जन मायन आसता पळय, तूं लीज करता ऑक्शन करता एप्रिशिएट आनी काडलेले एक्झॉस्ट जावपाक येयल्ल्यो मायनी हां एक्झॉस्ट जावपाक मागीर तूं ऑक्शन करपाच्यो कित्याक आहा म्हणटा तूं हां ऑक्शन करून कितें मेळटलें म्हणटा कोणाक खबर आहा तोंडार उलयता. It has been 6 years that the future of the industry has been uncertain. Narendra Modi, during his visit in 2014 Vijay Sankalp rally, had assured the people of his support. माइनिंग बंद हो जाए, नौजवान बेरोजगार हो जाए और दिल्ली की सरकार चुप बैठी रहे, सोई रहे, तो गोवा को बर्बादी से कौन बचाएगा भाइयों? और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों को ये मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, अब कुछ महीनों का सवाल है. Looking forward, what is the way out? गोंयची मायनी ज्यो आसा, it has to be run by an industry and it has to work. गोंयच्यो मायनी गोंया कॉर्पोरेशन करून ओवर काडून असो काडून विकतलो अशें जावचेंच ना केन्ना. गोंयान ओवर बॉडीच ना. ह्या पॉकेट डिपॉझिट्स आनी इले करून ते एकठांय करून ब्लेंडिंग करून तो विकूंक पडटलो. हांगा सिलिका अल्युमिना हे सगळे केअर करपाक गोंयचे सरकाराचे लोक केअर करतले. सरकारान कॉर्पोरेशन केल्यार गव्हर्मेंट नोकरी करतले फक्त. आतां एक स्लोगन चल्ला लोकां भितर, आमकां कोण मायनी आमच्यो चालू करून दिता, आमचे कोण पोटाक हातपाय लायता पोट भरपाक, त्या सरकारा वांगडा त्या पार्टी वांगडा आमी आसतले अशें आमच्या लोकांचे खूब जाणांचे स्लोगन आयकूंक येता. तेन्ना हांव सरकारा कडेन म्हणटा की हेचो बरोबर विचार करचो. हांव जेन्ना पयर राहुल गांधीक मेळ्ळो, मायन्स मिनिस्टर तोमाराक मेळ्ळो, तेजे नंतर इंडस्ट्री मिनिस्टर आनी सेक्रेटरी आसा तांकां मेळ्ळो आनी नितीन गडकरीक मेळ्ळो आनी तांकां क्लियर एक्सप्लेन करून सांगलें की गोंयच्यो मायनी ज्या तुमी ऑप्शन करूंक शकना. कारण नितीन गडकरीन 21 मार्चाक जेन्ना मॅरियटान मिटींग जाल्ली म्हाजी, त्या वेळार ताणें म्हाका सांगलें की आमी ऑप्शन करना, तुमी काय करू तें बघतो आमी सरकार आपल्या कडेन. तर काल म्हाका ताणें सांगलें की तशें शक्य जायना, तें गोंयच्यो कायदो वेगळो आसा आनी गोंयचे पुर्तुगीज लॉ आसल्या कारणान आमी तें करूं शकचे. आमकां गोवा दमन एंड दीव एक्ट जी आसा, कन्सेशन एबोल्युशन एक्ट, ती एमेंड करची पडटली किंवा MRT एक्ट ऑल्टरनेट जी आसा ती एमेंड करची पडटली. खंयचे भितर एक एमेंडमेंट करून आमकां तें क्लियर करचें पडटलें. हें ताणें स्पश्ट सांगलें. Prime Minister's office is very positive. Everybody is positive. They want Goan mining to start. Now let us see Honorable Chief Minister is there, what he has up his sleeves to do. The only solution is what Nilesh was suggesting, is to go for the Abolition Act.
मायन कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट आनी ताजी इफेक्टीव डेट चेंज करीत जाल्यार तातूंतल्यान सोल्युशन येवंक शकता. आफ्टर हियरिंग ऑल द मेंबर्स we can go for a request with the central government provided everyone supports. Just when the future seems to be dark, these words from the Chief Minister gives hope to lakhs of mining dependents.